वाळपय आनी मोल्या हांगा जोडपी जो मदलावाडा साकोर्डा हांगसरलो जो पूल आसा तेजें काम चालू आसा आनी तेका लागून जे ट्रॅफिक आसा ते सगळे देवळवाडा ह्या रस्त्यान वयताले। पूण कालच्यान जो पावस पडलेलो आसा तेन्ना ह्या पावसाच्या रगडा न्हंयचें उदक वाडलेलें आसा आनी तेका लागून हो दोनी पूल देवळवाडा हांगसरले दोनी पूल आसा ते उदका खाली गेल्ले आनी आतां सद्या एक पूल आसा तो ओपन जाल्लो आसा आनी दुसरे पुलार अजून उदक आसा। पूण त्या पुला वयल्यान अजुनूय लोक आपले स्कुटरी आनी मोटरसायकली घेवन वयतना दिसून येता। सद्याक हे पूल गेले कांय वर्सां पासून डेंजरस स्थितीन आसा, पूण तेजें रिपेरींग जावपाचें तशेंच तेजे हायटूय वाडोवपाची अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा। सद्याक जे मोल्या टू वाळपय ह्या रस्त्या वयली सगळें ट्रान्सपोर्टेशन आहा तें उदळशें ह्या मार्गान वळयल्लें आसा आनी उदक कमी जातकीरूच ह्या देवळवाडा मार्गान वचपाची शक्यता आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।